तुमचे भयणीनो आनी भावनो, आयच्या वाचपांनी आमी कितें म्हणून आयकलां, कितें म्हणून समजल्या पळयात. पयल्या वाचपान आमी पळयता कशे भाशेन जेजू तांचे बरोबर वावुरतालो आनी ते जितले ताका चिटकोन रावताले तितले ते तांकां म्हणना हितून सगळ्या जाणांक देवाचें उतर तांचे उतरांनी कोन्यांनी चालींतल्यान दाखयताले. आनी हांगसरूय पळयता आमी सुरवातेक कितें जाता, देवाचें उतर आमी पुरान आयकलें जाल्यार रोखडेंच तें सत मानूंक आमकां मातशें अवघड लागता. कित्याक हें सोंपेपणी अशें घडना, पूण तो जिवंत आसा म्हणून आतां आमी सगळीं जाणां म्हणना हितून सत मानता, पूण आमचो अणभव ताचे विशयी घडलेलो आसा की घडोंक ना ताचेर आमी ध्यान मन लावंक जाय. खूब पाटी जेन्ना आमी ताचे कडेन मागता, विनंती करता, तेन्ना तो आमचें आयकता आनी आमकां तो तें दिता. आनी मागीर कितें जाता, आमी समजता की तें आमकां लागून जालेलें आसा म्हणून. ना, तें तो जिवंत आसा ताका लागून हें सगळें घडटा म्हणून आमी मनांत दवरया. आनी हे भाशेन आमचें जिवीत उदिकान उदीक जेजूच्या ताब्यांत करुया. ताणें आमकां सांगलां, जो अणभव तुमी म्हजो घेतलेलो आसा तो आख्ख्या संवसाराक तुमी परगटात. कशी परगटतल्या? आमच्या जिवितांतल्यान. आमी क्रिस्तांव म्हणून लोक आमकां वळखता आनी आमकां नाकारता, आमी हें जाणो. पूण आमी कितें करूंक जाय ती आमकां हे भशेन लेखतात तेन्ना आमी जेजूच्या एकवटान रावन तांचे अणभव जे आमचे सगळें घडलेलें आसा ते ताचेच सगळें धरून ताचे घोटायेन मागीर आमी फुडलीं पावलां मारूंक जाय. हे भाशेन आमचें जिवीत अदीक घडोवन येवच्याक आयच्या मिसान आमी आमचें जिवीत सगळेंच ताका समोर पळोवया आनी तो आमचें सगळें उतरांनी कोन्यांनी चालींतल्यान ताचें बरेंपण दुसऱ्यांक दाखयतलो. जी आमची भोंवतणी आसात, खूब पाटी आमची मनां काळजां एक नासतात, कित्याक आमी रागान भरलेली आसा, कित्याक थोडी कितें वस्तू सारके जावंक ना, आमकां शिडकायिल्लीं आसा, तेन्ना आमकां तें बरें लागना. आनी हाका लागून आपलेपणांत आमी एकामेका बरोबर जियेता, तातूंतली भायर सरोन खरेपणी आमी एक जेजू सगळें तें आमचें सगळें उदीक घडोवन येवच्याक ह्या मिसांत आतां आमी आमचें जिवीत ताका भेटोवया. सगळीं जाणां आमचे हात जोडया, दोळे बंद करया आनी तो आमचें सगळें सगळगत आसा ताचे घोटायेन आमचें जिवीत अदीक चलोवंक ताका आमचें जिवीत समोर पळोवया. आमेन.